ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मस्तीपंता आम्ही GSB गणेश उत्सवांतू आणि विंगड विंगड करून आम्ही वत्ता ती आणि मस्तीपंत आमक लोक मेळटा ती आणि त्यांनी देवळा येता ती बालाजी मंदिर येता ती आमगेल दैसर काशीमठ विठ्ठल रुक्माई देवस्थान येता ती। मस्ती लोकाल मनात एक प्रश्न असता, तांक एक डाऊट असता। ते डाऊट माय कसले हे जे आम्ही भक्ती करत असती ते भक्ती प्रॅक्टिकल असोय। हे जे स्पिरिच्युअलिटी अस ते आमच्या समजत्व आहे। आज हे कलियुगांतू इतले सकट डिस्ट्रॅक्शन अस, इतले सकट सिच्युएशन मस्ती कठीण अस, त्या कठीण परिस्थितींतू आम्ही भक्ती पॉसिबल असवय, आम्ही प्रॅक्टिस करतोय ते एक व्हडलो प्रश्न। तर त्या प्रश्ना खातीर आज आम्ही डिस्कस करूया की कशी आम्ही ते टॉपिक आम्ही अंडरस्टँड करूयात। तर इज स्पिरिच्युअलिटी प्रॅक्टिकल ते आज आम्ही डिस्कस करतात। तर केन्ना आमगेल जीवनांतू आम्ही कसले करतात ती ताजे मागची आमगेले एक उद्देश असता, आमगेले एक गोल असता। आता एक मनीस अस तो कॉलेज शिकता अस, तो दिवसांतू 10, 11, 12, 13 घंटे तो शिकता, कारण की तागेले एक गोल अस। ताका इंजिनियर जावचे अस, ताका डॉक्टर जावचे अस, ताका आनी कसले जावचे अस। तशीच आमगेल जीवनांतू एक उद्देश असलाली, त्या उद्देश आमकां कळलाली तेन्ना आमी ताका सिरियसली घेतात। आता कसं झाला, मस्त लोकांक अशी दिसता की भक्ती अस पळय मिगेल खातीर नाही, जो तांकां दिसता भक्ती करून काय म्हाका फायदो मेळचे ना। आम्ही मस्ती पर्यंत ऐकला 4 दिन की जिंदगी है मजे करो, जस्ट एन्जॉय लाईफ, मस्ती पर्यंत आम्ही ऐकला। तर लोकांक दिसता हे भक्ती केलेला आमकां काही फायदे ना। जर आमगेल जीवनांतू मस्ती लोकांक विंगड विंगड मोटिवेशन्स असती, जशी कोणाक इंजिनियर जावका, डॉक्टर जावका, IAS जावका, कितले तांणी शिकता ती, कितले तांणी हे करता ती। तर आम्ही पळयता ती मस्ती लोकांक मोटिवेशन असता ती, तर मोटिवेशनांतू तांणी विंगड विंगड तांगेल मोटिवेशन असतं। नेक्स्ट तर आता आम्ही जेवता ती, कसला आम्ही जेवता ती, कारण की आमकां गोत आस हांव जेवणा जायली कसं जाता मिगेले आरोग्य वायट जाता, जो हांव सर्वायव करचो जायना। ते आमगेल मोटिवेशन आसा, कारण की आमकां गोत आस की एक दिवस हांव जेवनी जायली मिगेल हेल्थ वायट जाता। ताजे खातीर आमकां गोत आसका की कितले इम्पॉर्टंट आस। तशी नेक्स्ट आम्ही आमगेल गडकड कितलो टाइम दिता ती, लोकांक टाइम दिता ती, ताजे वरची मोटिवेशन कसले की आमकां फॅमिली आमगेल इम्पॉर्टंट आसा। कितले बिझी मनीस असो तागेल खातीर तागेल फॅमिली इम्पॉर्टंट आसा, म्हणून तो तागेल फॅमिली खातीर टाइम दिता। तशीच आमगेल आता ह्या स्लायडांतू तुम्ही पळत आसा ती कितली व्हड व्हड लिडर्स आसा ती, तांणी तांगेल जीवनांतू सकट तांगेल कम्फर्ट सोडून तांणी कसं केले, तांणी देशा खातीर फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंटांतू तांणी मदत केले। आता महात्मा गांधी असं, सरदार पटेल असं आणि मस्ती सकट आनी लोक असं ती। तर तांगेल जीवना मोटिवेशन कसं आशिल्लें, तांगेल पर्सनल तांणी सकट सॅक्रिफायस करून एक देशा खातीर एक हायर तांणी एक गोल डेव्हलप केला, हायर मोटिवेशन डेव्हलप केला, आणि त्या डेव्हलपमेंट कसले आम्ही आमगेल देशा खातीर कसले करता। तशीच विंगड विंगड लोकांक मस्ती सकट विंगड विंगड मोटिवेशन असं, आणि मस्ती पंत कसं जाता लोकांक जीवनांतू काय मोटिवेशन नसता, तांगेल जीवनांतू काय गोल नसता। अनफॉर्च्युनेटली आता आमगेली ह्या सेंच्युरी असं लोकांकडे लोक
जगान तू लोकां तांगेल कतरी तांगे लागी सकड आसा तांगे लायफान तू एक गोल ना एक डायरेक्शन ना म्हणून आजकाल एक अनफॉर्च्युनेट सिच्युएशन आसा हांव केन्ना एग्जाम्पल दिता की एक पण एक मनीस बोरिवली स्टेशनार बसलेलो आणि थंय सीटार बसलेलो आणि मस्ती वेळ जावन बसलेलो तो आणि अचानक एक ट्रेन आयले आणि हजारो लोक देवली ती आणि 2000 लोक ट्रेनान तू चढली ती आणि इतलं गर्दीन तू तो मनीस पळयता सकडच्यान चढतस तर हळवे धांवन त्या ट्रेनान तू रिगता आणि त्या ट्रेनान तू रिगले मागीर मागशी तुकून ताका धक्क मारून ताका भितर घालता ती आता आम्ही ट्रेनान तू ट्रॅव्हल केला आमकां गुतस तिकीटात दुड्डी दिवका जाय एक वस्तू फ्रीन तू मेळटा ते कसले मसाज फ्री मसाज तुमकां लकोन लकोन तांणी लायक मसाज करता ती तर तेन्ना भितर रिगताना मनश निमगिता ती हाँ अभी किधर उतरना है कहाँ जाना है कहाँ उतरोगे तर तो मनीस सांगता मालूम नाही मग गोतना तर मागशी जे मनीस असता तांणी कन्फ्यूज जाता अरे हाका गोतना आनी हांव ट्रेनार चडला हा तशीची मस्तीपंता आमी लायफान तू अशी अशी डिसिजन घेता ती आमकां गोतना कसल आमगेले गोल आसा आनी म्हणून आमी हांगा थंय धांवता ती जग सगळ्याक एक बाजून तू धांवतास म्हणून आमी त्याच डायरेक्शनान धांवता म्हणून आमगेल्या जिवनांत ते मोटिवेशन जो इन्स्पिरेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टंट जे गोल जे आसा पळय ते मस्ती इम्पॉर्टंट आसा आणि नेक्स्ट स्लायडार तुम्ही पळयता ती की मस्तीचे लोक आसा ती तांकां जिवनांत तू कसले नाका तांकां शांती जावका तांकां एकदम कूल आजकाल इंग्लिशान म्हणटात आय जस्ट वॉन्ट टू चिल म्हणून तो फ्रिजा बसला पळय आय जस्ट वॉन्ट टू चिल तर लोकांक आजकाल कसले करचे नाका तांकां खाली एक शांती जावका एक पीसफूल एनवायरमेंट जावका तशींची लायफान तू आमकां पळोवका कसल एक्झॅक्टली आमगेलो गोल तर जेन्ना आमकां एक गोल आमकां कळटा तेन्ना आमी ताजे मुखारचे स्टेप डेव्हलप करतात जशी एक ल्हान चेडू 10th पास जाता तेन्ना तागे ल्हान आमा निमगिता ती बाप आतां कसो करका तर तागे ल्हान म्हणटा पळय चेडा तू डॉक्टर जाल्यार मस्तीतान तू हे आसा लायक तू दुड्डू कमावयता लायक लोकांक हेल्प करयता आनी तुगेलें फ्युचर ब्रायट आसा आनी जेन्ना तो चेडो कन्विन्स जाता तेन्ना तो डॉक्टर जावच्या खातीर दिवस रात्र मेळत करच्याक रेडी आसता तशीच आमकां हे जे आमगेले भक्ती मार्ग आसा जो आमगेले जिवनाचे तत्व आसा आमगेले जिवनाचे गोल आसा जेन्ना आमकां ते कळटा तेन्ना मागीर आमी ताजे खातीर प्रिपरेशन सुरू करतात आता नेक्स्ट स्लायडार तुम्ही पळयता ती एक्चुअली आमी कोण म्हण ते आमकां कळका मस्तीपंत आमी कोणाक निमगी लायली आमी सांगतात तुमी कोण तुमगेलो कसो परिचय आमी म्हणटा ती हांव सो एंड सो शेणाय सो एंड सो कामत सो एंड सो भट सो एंड सो नायक ते जे आमगेलें नांव जाल्लें आमगेलें नांव परमनंट वे न्ही तशींच आमगेली परमनंट आयडेंटिटी कसले तर भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हणटा आमी कसले सच्चिदानंद आमी देवाल अंश कृष्ण 15व्या अध्यायात तू कसं म्हणटा मवे मांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानी इंद्रियाणी प्रकृती स्थानी कर्षती देव म्हणता की आम्ही सगळे जे जीवात्मा असं ते देवाल अंश कारण की देव सच्चिदानंद असं आम्ही सच्चिदानंद असं आणि आमगेली जी ऍक्च्युअल आयडेंटिटी मेळयली आम्ही आत्मा आत्मा तर आत्मा सगळ्याहून व्हड कर्तव्य कसले परमात्माला सेव करचे देवाला सेव करचे तर जीवन हा ऍक्च्युअल उद्देश याची आणि आम्ही सानपणान तुकून आमगेले काशी मठान तू आमगेले स्वाम्यान आमगेले वरिष्ठान आमगेले विंगड जे मार्गदर्शक असत आमकां सानपणान तो त्या भक्ती मार्ग कसला दिला कारण की जीवनाचो गोल कसलो आसा त्या देवाक स्मरण करचे जशी भागवतान तू अशी स्मरण येता अंते नारायण स्मृती कृष्ण गीतेन तुवें सांगता अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलिवर जीवन उद्देश कसले की आमी जे आमगेले मरण काळ असो तेव्हा आमी देवाले उडगास काडका तेच इम्पॉर्टंट आता नेक्स्ट स्लायडा म्हणटा ती की भले आमी सच्चिदानंद आस तर नेक्स्ट स्लायड आमी म्हणतात की तातूंत 5 टायपाचे हॅपीनेस आसा एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हॅपीनेस नेक्स्ट स्लायड
विप्र सुदामा प्रभू हे मस्तीपंत आम्ही ऐकलं असता पळो आमकां गोताचा आम्ही शरीर नाही आत्मा असं जायला आमगे जीवन उद्देश आमकां कसले सुख जाव का शांती जाव का जर आमकां सुख जाव का शांती जाव का तर सुख शांती आमकां खंयचे मॉल जो शॉपिंग सेंटर मेळटवे आता तुम्ही डीमार्ट जो जिओ मार्टा गेल्ली तुम्ही ऑर्डर करतवे म्हाका 1 किलो सुख 2 किलो शांती जाय मेळटवे ना ते शांती आणि सुख कशी अनुभव जाता जेन्ना आम्ही देवा वाटू कनेक्ट जातात आणि हे पंचकोश तुम्ही मस्तीपंत ऐकला तर सगळ्यात लो लेवलात कसले अन्नमय कोश म्हणजे त्या मनशाक खाली जेवण मेळ्ळाली जो खावच्या मेळ्ळाला तो खुश जाता ताजे मुखारी प्राणमय मोश मेला तगेले शरीराच खातीर ताका कसले बेनिफिट असलाली ते असता थर्ड मेर मनोमय कोश तगेल मन तगेल जे इच्छा आस ते तृप्त जाल्यार ताका आनंद येता मागीर मुखार तो आनीक अनुभव करता जाता विज्ञानमय कोश जे ताका ज्ञान मेळ्ळा ताका तो रियलायज करच्याक हे करता जो इंटेलिजन्स लेवल आली जो ज्ञान लेवलार तो मनीस येता आणि लास्ट मेळ्ळी जो जेन्ना तो आत्मा स्टेजार येता जेन्ना तो भक्ती करता आणि भक्तीन तू ताका जे आनंद मेळटा ते सकळावन व्हड आनंद आणि ताका म्हणटा ती आनंदमय कोश तशीच हे पंचमय कोश आम्ही ऐकला आणि भक्तिमय कसले नेक्स्ट स्लाइडान तो आम्ही पळोवया भक्ती मेळ्ळी आत्मा ज्ञान मन आणि आमगेल इमोशन आणि बॉडी हे सगळ्याक टुगेदर मग एक हार्मनी केला म्हणके तक भक्ती योगा अशी म्हणतात भक्ती योगा में खाली नाम जप केलं नाही भक्ती योगा मेली आत्मा परमात्मा ज्ञान जसे आम्ही म्हणतात नव्हे तन मन धन या तन मन धन हाजेन आम्ही देवाक अर्पण केलेली ते भक्ती जाता ते भक्तीचे उदय जाता आणि ताका आम्ही भक्ती योगा म्हणतात म्हणून कृष्ण 12th चॅप्टरान तू म्हणता कशी भक्ती योगा सर्वश्रेष्ठ असं आणि तांतू भगवद्गीतान तू अनेक श्लोक येता भक्त्या माम अभिजानाती म्हणजे केवळ भक्ती योगान तू देवाक आम्ही समजू शकता कारण की देव जो असं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं ज्याली एक वस्तू असता मस्ती अट्रॅक्ट करता आणि त्या कसले भक्ती आणि भक्तीची डेफिनेशन कसले अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम म्हणजे आम्ही अशी भक्ती करता ते भक्ती मेळली देवाक फेवरेबल असका अनफेवरेबल नाही आम्ही कसले केलेली तर देवाक आवडका देवाक ताजेन प्रीत डेव्हलप करका ते मेळली मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगेले भक्ती आता आमगेले नेक्स्ट स्लाइडान तू आम्ही पळूया नेक्स्ट स्लाइडान तू आयचे टॉपिक आम्ही डिस्कस करूया की इतलं आम्ही आता बॅकग्राऊंड दिले आता आम्ही डिस्कस करूया की हे भक्ती कसले हे भक्ती बद प्रॅक्टिकल असवे आता तुम्ही या स्लाइड पळयत आसा ती एक मनीस अशी एक रस्सी वयर चमकत अस तर केन्ना केन्ना आम्ही सर्कस आणतो आणि अशी सकड पळयला आली आमकां दिसता अरे बाबा कशी हो मनीस चमकत अस कशी हो करता आमच्या सन जायना तशींची केन्ना लोक देवाल भक्ती पळयतात ती आता हांगा आम्ही पळयतात ती लोक 16 माळ करतात ती तांणी गीता श्लोक म्हणटा ती जो तांणी संस्कृतान तू भजन म्हणटा ती तर केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसता रे मेज्या सान जावचें आसवे म्हाका भक्ती करचें जातवे तर मस्तीपंती हे डाऊट आसा तर एक्चुअली हे भक्ती कसले हे भक्ती मार्ग कसले ताजे वयर आम्ही डिस्कस करूया नेक्स्ट स्लाइडान तू आम्ही पळोवया आता एक एक्झाम्पल तुमकां दिता मस्तीपंत आम्ही लोकांक देवस्थान आपयतात आणि तांणी देवस्थान येतात आणि मस्ती लोक असता आणि देवस्थान येना ती जे तुमकां कसले आवडता जशी तुमकां आतां कुर्ला बालाजी देवस्थान आवडता जो तुमकां आमगेले विठ्ठल रुक्माई देवस्थान असतं ते आवडता जेन्ना आमकां कसले आवडता आम्ही कसं करतात ती आम्ही कोणाक सांगतात ती अरे भारी लायक देवस्थान आसा भारी लायक प्रोग्राम आसा आणि त्या मनशाक इंटरेस्ट ना जायली तो मनीस कसला आमकां असं म्हणतात ताका बहान म्हणतात आम्ही न्हू एक्सक्यूज कसला आमकां एक्सक्यूज दिता जो आनी एक
आम्ही फॉर एक्झाम्पल एक मनशाक आम्ही सांगता ती की अरे तू आता दोन भक्ती कर रे पुता, तर तो मनीस कसाल आमकां एक्सक्यूज दिता, कोणे सांगतात वे. What are the excuse we get when we tell somebody to practice bhakti? तुम्ही तुमगे माइक ओपन करून सांगेत. कॉमन आन्सर नो टाइम. व्हेरी गुड. आणि कसले वगी वगी सांगे ती. आज मस्ती लोकांना मौन व्रतच दिसता. ओल्ड जलनंतर. हा ओल्ड जलनंतर. ओल्ड जलनंतर. व्हेरी गुड. आणि कसले आमगेल कुटुंब आमगेल घरकडे ती रिवाज ना आम्ही करण्याची. होय होय आमगेल गडकर रिवाज ना आम्ही करणार. आणि कसले नेक्स्ट माका इंटरेस्ट ना म्हणटाची. माका इंटरेस्ट ना. भक्ती केल्यार कसन मेळटा आमकां केले म्हळ्यार ते एक क्वेश्चन करतात. होय होय आम्ही नाकण्यातील पुरा सूर पेवन मागीर ते करून जेंजेला आमकां मागीर पाप येता अशी म्हणटाची. आम्ही नाक नातील बारी लायक सांगले. आणि कसले आमगेल घरकडे पुरा सोणाची म्हणटाची. हा आमगेल गडकड आमकां अलाव करना ती. वर्क इज वर्शिप म्हणटाचे लोक. काम करता वर्क इज वर्शिप. हा वर्क इज वर्कशिप. आम्ही आम्ही काम करता ती त्याच ओढ त्याच भक्ती त्याच देवस्थान. आणि कसले कोरका म्हणना. एनीबडी लास्ट. आम्ही ओटूची कसले असा आम्ही मनान तू करून येता ती म्हण. हा आम्ही मनान तूच करता ती भायर कोरका म्हणना. आणि कसले लास्ट. आणि आमगेल मालगड्यान सांगिल्ल्या वारी आम्ही करताची अशी म्हणटा. मोस्ट कॉमन जीएसबी आन्सर. आम्ही आमगेल मालगडा सांगतात तशी करता ती. येस व्हेरी गुड. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ देवाल वेरी बिलीफ असना. हा कोणा ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ देवाल वेरी बिलीफ असना. बस व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता तुम्ही लाईक लाईक सगळे पॉइंट्स दिले. तुम्ही लाईक लाईक पॉइंट्स दिले तर आता हांव अशीच विंगड पॉइंट्स नोट डाऊन केला. तर वन बाय वन विप्र सुदामा प्रभू तुम्ही क्लिक करेत. तर फर्स्ट असं आय हॅव नो टाइम. मस्ती लोक सांगतात मी गेला टाइम ना. दुसरं म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी इज मेंट फॉर ओल्ड पीपल नॉट फॉर युथ. मस्ती पण ते लोकांक दिसता. थर्ड म्हळ्यार लोकांक दिसता रे मस्ती कष्ट आस मस्ती डिफिकल्ट आस आमचे सन जायना. भक्ती मेळ्ळी मस्ती सकट सोडका आमकां काय जायना. फोर्थ लोकांक दिसता अरे म्हाका संस्कृती येना हांव कशी वाजूचे गीता भागवत महाभारत. फिफ्थ स्पिरिच्युअलिटी मस्ती उण लोक करता ती. कितल उण लोक करता ती आणि जगभर विंगड नाकनातील काम करता ती. आम्ही मेजॉरिटी कोरका की मायनॉरिटी कोरका. आणि मागीर दुसरं मोस्ट इम्पॉर्टंट लोक म्हणतात आमकां इंटरेस्ट ना. जे आमकां खंयच्यान तू इंटरेस्ट आस आमकां दुडवान तू इंटरेस्ट आसा. आमकां नारायण नाका आमकां लक्ष्मी जावका. आणि नेक्स्ट आय डू नॉट वॉन्ट टू बिकम साधू. मस्ती लोकांक दिसता अरे हा आमगेल देवस्थाना गेलाली आमगेले काप्पण काढतात तांणी मागीर आमकां चकड सोडका पडताले आणि मागीर देवस्थानार आपका पडताले आमकां साधू करतात तांणी. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट लोकांक दिसता हांव साणपण दोन भक्ती करतस हांव मस्ती ओढ भक्तस म्हाका आनीक सांगका म्हणना. आणि मस्ती लोकांली आन्सर आस आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन. म्हाका खाली लोकांक सांग कोरका म्हाका ह्या सकट नाका आनी काय कोरका म्हणना. आणि लास्ट म्हळ्यार कसले हे भक्ती मार्ग मस्ती कन्फ्युजिंग आस. कोण सांगता हो देव तो सांगता हो देव कोण सांगता आम्ही स्वतःच देव आस ती आणि लोक म्हणतात ती या देव आस. कश आम्ही कोळचे. तर या विंगड पॉइंट्स आम्ही पळयला ती. आता आम्ही वन बाय वन हे करूया. फर्स्ट नेक्स्ट नो टाइम. आम्ही म्हणतात आमगेला टाइम ना. जर जगान तू आम्ही पळयलाली लोकां लागीं सगळ्या लोकांक खातीर तांगे लागीं कितले 24 hours आसत. आता 24 hours आम्ही कशी युटिलायज करतात ते आमगेल वयर आसा. आता जेन्ना क्रिकेट आसा IPL आसा आमकां सिनेमा पळोवचे आसा जो खंयचे प्रोग्राम आसा आमी घंटे तांतूर दितात. जाल्यार हांव सांगया म्हणके जर आमकां गोत आसा आमगेल प्रायोरिटी कसले आसा आमगेल जिवनाक गोल कसलो आसा
ते कळल्यार मागीर आमी ताका टायम दितात. जशी एक चल्लो ताका गोतस म्हाका मेडिकलान तूं एंट्रन्स घेवचें आसा, म्हाका डॉक्टर जावंक आसा, म्हाका IITन तूं एडमिशन घेवका, तर त्या करच्या खातीर तो दिवस रात्र मेहनत करता आनी ताका गोतस म्हाका आत्तां हांवें तूं टायम दिला जाल्यार मुखार म्हगे लायफ मस्ती लायक आसा. तशींची आत्तां दोन आमी जर भक्ती केली जाली आमकां गोतस की आमगेलें फ्युचर मस्ती ब्रायट आसा. आमकां परत हे जन्म मृत्यूच्या चक्करान तूं फोडका म्हणना. तो मनीस ताजे खातीर नो टायम आमी म्हणटा ती आमकां टायम काडका. कसले आमकां आवडटा कशी आमी टायम काडटा ती. जशी आतां आमगेले हांव तूं 70 पार्टिसिपंट्स आसा ती सक्कडच्यान मस्त मस्त विंगड विंगड हांव तूं बिजी आसत जर तांकां गोत आसा की हे सेशन इम्पॉर्टंट आसा आनी आमगेल्या जिवनान तूं मस्ती बेनिफीट आसा, ताजे खातीर आमी टायम दिता आसा ती. नेक्स्ट पॉइंट, लोक म्हणटा ती भक्ती कोणा खातीर आसा? भक्ती मंतर लोकां खातीर आसा. तर लोक म्हणटा ती तूं आतां देवस्थानां वचूं नाका. केन्ना वचचें देवस्थानांत जेन्ना तुगेले दोळ्यार दिसना, जेन्ना तुका कसले कान आयक पडना, जेन्ना तुगेले तोंडा दांत ना, जेन्ना तुका चमकूच जायना, तेन्ना आमी देवाल भक्ती करुया. आतां म्हाका सांगा ह्या परिस्थितीन तूं आमकां देवाल भक्ती करचें कळटवें. म्हणून फर्स्ट पॉइंट हांवें कसो सांगला, सानपण आमी भक्ती करका एज अर्ली एज पॉसिबल. कसो की मागीर फर्स्ट पॉइंट हांवें सांगला इज फॉर ट्रेनिंग. मागीर सानपण जें आमकां शिकयलां तें आमी जीवनभर ताका लक्ष करतात. तशीच सेकंड पॉइंट आमी पळयता ती मोर टायम टू प्रॅक्टीस. आमी कसले केलाली सानपण आमी कसले शिकलाली आमगेलो मस्ती टायम आसता त्याच प्रॅक्टीस करच्याक. जशी आतां मनीस क्रिकेट खेळटा, स्पोर्ट्स खेळटा, तर विंगड विंगड ऍक्टिव्हिटी करतना ताका स्थानपण ताका शिकयलाली तागेले फ्युचर मस्ती ब्रायट आसा. आनी थर्ड आमी म्हणटात आमी ओल्ड एजान तूं देवाल भक्ती करुया जाल्यार ओल्ड एज डेफिनेशन कसलें? कोण कोण म्हणटा हो मनीस ओल्ड आसा, कोण म्हणटा हो मनीस ओल्ड आसा. आज म्हगेल बर्थडे तर म्हाका लोक निमगिता ती हाऊ मेनी इयर्स ओल्ड. ऑल्दो आय एम 32 or 33 or 25 जाल्यार लोक म्हणटात यू आर ओल्ड. आजी सकाळी म्हगेल एक मस्ती क्लोज फ्रेंड लंडनाचो एक म्हगेल मस्ती क्लोज फ्रेंड आसा, तागेलें आज डेथ जालें. ताका कॅन्सर आशिल्लें आनी तागेली एज खाली 30 years. आतां 30 years एज यंग म्हणचे की ओल्ड म्हणचे, बट ही इज नो मोर नाव. ताजे खातीर आमगेलें शास्त्र कसं म्हणटा ओल्ड एज मेळ्ळी, ओल्ड एज डेफिनेशन मागीर कसलें प्रॉक्सिमिटी टू डेथ. मागीर कितलो एक मनीस निकट आसा मृत्यूचे तो मनीस ओल्ड आसा. आतां आमकां कोणाक गोत आसा कोण केन्ना वता, कोणाक गोत आसा आमी कितले दिवस आसा ती. म्हणून शास्त्र म्हणटा आमी सानपण भक्ती करका. आनी नेक्स्ट पॉइंट कसलो आसा आमगेले सानपण आमगेले सेन्सेस मातशी स्ट्रॉंग आसता ती. आमकां दोळा आमगे आयकूचे सेन्सेस मातशी स्ट्रॉंग आसतात म्हणून आमी सानपण हें करता. आनी नेक्स्ट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमगेले प्रल्हाद महाराज इतलो व्हड डिवोटी आशिल्ली ती, इतलो व्हड महाजन आशिल्ली, तांगेले खातीर देव साक्षात नरसिंह तांगेले खातीर प्रकट जाले आनी नरसिंह तांकां देवान हें केलें, तांकां वरदान दिलें. तर प्रल्हाद महाराज कसं म्हणटा ती कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मान भागवताम ह्या दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम. तर हांगा प्रल्हाद महाराज म्हणटा ती कौमारम सान प्राय दोन देवाल भक्ती करका. कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मान भागवताम हे मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. आणि कसला इम्पॉर्टंट आसा कारण की मनुष्य जन्म कसले दुर्लभम असतं. दुर्लभम मानुष 84 लाख योनी नंतर आमकां हे शरीर मेळ्ळा म्हणून मस्ती दुर्लभ आसा. तर हे आमगेले पॉइंट आशिल्ले वाय वी शूड प्रॅक्टिस इन युथ. आता थर्ड पॉइंट आमी घेवया. चल थर्ड पॉइंट लोक म्हणटात अरे म्हाका भक्ती करची ना कसले की मस्ती सकट सोडका, आय वॉन्ट टू एन्जॉय लायफ. नो प्रॉब्लेम, तुम्ही तुमगे लायफ एन्जॉय करया ती,
जाल्यार आमी कसले एन्जॉय करता ती तांकां आमकां रिएक्शन मेळटा. जशी न्यूटना सांगला एवरी एक्शन एज एन इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन. आमी कसले केल्ली ताजे एक रिएक्शन आसा. तशींची ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ आमी कसले केल्ली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां दिवका. आमी उदाहरण दिता ती आतां आमी सिग्नल क्रॉस केल्ली आमकां ट्रॅफिक रुल्स ब्रेक केले ताजे फायन दिवका. जाल्यार एक सुणे जो एक मांजर तांणी ट्रॅफिक सिग्नल ब्रेक केल्ली तांकां फायन करतवे ना. बिकॉज ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ इज मोर रिस्पॉन्सिबल लायफ. तशींची आमी कसले केल्ली आमकां ताजे एक रिएक्शन मेळटा. तुम्ही कितले एन्जॉय केल्ली मागीर ताजे रिएक्शन आसा. ताचे खातीर भक्ती योग म्हळ्यार कसले आमी देवाक आनंद दिवचे आनी मागीर आमी एन्जॉय करचे. मेळ्ळी वी आर टेलिंग यू एन्जॉय बट यू एन्जॉय विथ कृष्णा बाय सर्विंग गॉड. यू एन्जॉय बाय सर्विंग गॉड. म्हळ्यार आमी देवाक सेव करून तांतू आनंद घेतलेली तो सगळ्यान व्हड आनंद. जशें उदाहरण रुपान तूं हांगा स्क्रिनान तुम्ही पळयता ती इतलो व्हड कार आसा आनी कारान तूं एक ड्रायव्हर आसता. आतां मस्तीपंत आमगेले ड्रायव्हर आसता आनी आमी ड्रायव्हरा सांगता ती चलो अभी यहाँ से हम चर्च गेट जाएंगे, विरार जाएंगे. आनी मागीर आमी कसं करतात कारान तूं बसता ती आनी मागीर एसी ऑन करता ती. आतां ते एसी कोणा खातीर जो कारा मालीक आसता तागेले खातीर. आतां आमी ड्रायव्हरा सांगतात आतां एसी चालू जाला आतां तूं एसी यूज करचे ना. तूं तुगेले आंगा वयर स्वेटर घाल जो कसले कवर करी. तूं ते एसी एन्जॉय करका म्हणना. इट इज ओनली फॉर मी अशी म्हणतात आमी. केन एक पण ते एसी चालू जाल्यार इट इज नॅचरल फॉर द ड्रायव्हर ऑल्सो अँड फॉर द पर्सन हू इज सिटींग बिहाइंड ऑल्सो. आणि मस्ती कारान तूं अशें जाता जो ड्रायव्हर आसा ताका चड एअर कंडिशन मेळटा आनी मागशी पयशे मनशाक उण मेळटा. सो दॅट्स वाय भक्ती योगान तूं अशी सांगला वेन यू सर्व गॉड यू एन्जॉय मोर देन जस्ट एन्जॉयिंग अलोन. तशी सांगला. आणि नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ. मस्ती लोकांना डाऊट असं तांकां दिसता अरे हांव देवाल भक्ती करचें जायना कित्याक म्हाका संस्कृती येना. तर कसले आमकां चिंत करका म्हणना. कारण की कृष्णान तूं गितान तूं 700 श्लोकान तूं खंयचेय श्लोकां अशी सांगनी संस्कृतम ही जानामी. देवान अशी सांगनी की संस्कृत कोणा गोतस ताका मात्र देव प्राप्त जाता अशी सांगनी. आमगेले प्रभुपादान गीत दिला. तुम्ही मस्ती सकड विंगड विंगड ऑथराल गीत ऐकलं आसचें पुरो. जाल्यार सगळ्यात व्हड ताजे इम्पॉर्टंट पर्पज कसले आमी जे भगवंतान जे गीत सांगला जो भागवत सांगला ताजो अर्थ आमकां कळका आनी ते आमी आमगेल्या जिवनात प्रॅक्टीस करता. ते मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. तर संस्कृत कळचे ते इम्पॉर्टंट न्ही तर ताजे मिनींग आनी ताजे अर्थ आमगेल्या जिवनान तो एप्लाय करचे ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा. म्हणून आमकां संस्कृती येना जायली तुम्ही टेन्शन घेऊ नका ती. आणि प्रभुपादाल जे भगवद्गीता आसता तूं ट्रान्सलेशन वे आसा आणि तांतू परपोर्ट वे आसा. म्हणजे आमगेल्या प्रॅक्टिकल जिवनान तूं आमी कशी ताका हे करत त्या वे सांगला. नेक्स्ट मस्ती लोकांना प्रश्न असता अरे भक्ती कितले लोक प्रॅक्टिस करतात. लाखो करोडो लोकांन तू मस्ती उण लोक प्रॅक्टिस करतात. इनफॅक्ट गीतेन तू कृष्ण म्हणता बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. कृष्ण गीतेन तू कसं सांगता बहुनाम जन्मनाम अंते म्हणजे अनेक अनेक जन्म मागीर एक मनशाक मनुष्य जीवन मेळटा आणि तांतू अनेक अनेक जन्म मागीर एक मनशाक देव प्राप्ती जाता. तसल मानुष मस्ती दुर्लभ आसा. वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. तर इतले उण लोक आसा ती तर आमकां जशी हांगा डायमंड आमी दिसता आसा ती ग्रेट मॅन डू डिफरंट थिंग्स. आमकां कसं करका आमकां जे नॉर्मल लोक करता ती जशी आमी मागशीच स्लायडा पळयले इतले सगळ शिप्स आसा ती शिपाल काम कसले तांणी दोळ बंद करून खाली फॉलो करता ती तांकां ना खंय वच्चे आसा. आमकां ते शीप मेंटॅलिटी सोडका. आमकां कसलो करका आमकां एक डायमंड शॉप आमगेले हांगा भटमाम आसा मागशीच स्लायड आमगेले भटमाम आसा तांगेले डायमंडा बिझनेस आसा.
विप्रसुदामा प्रभू. तर हे पळय, डायमंड अंगडीन तू केन्नाय तुम्ही गेलाली गर्दी उण असता, आणि सब्जी मार्केट जो आनी खंयचे मार्केटाक गेल्यार मस्ती गर्दी असता. कसला गर्दी असता? कारण की तांकां गोत आस हांगा रेट मस्ती उण आस आणि थंय मस्ती चड आसा. तर कोण अफोर्ड करचो जाता आणि कोणाक ताची व्हॅल्यू गोत आस तोच मनीस वता. तशीची भक्ती एक अशी विशेष एक रत्न आस. ते रत्न व्हॅल्यू कोणा गोत आस तोच घेता. कोणाक कळटा की इतले जन्मा मागीर म्हाका हे चान्स मेळ्ळा तोच ताका सिरियसली घेता. म्हणून हे भक्ती मस्ती रॅर आसा. नेक्स्ट, मस्ती लोकांले प्रश्न आसा की बाबा आमकां भक्तीन तू इंटरेस्ट ना कित्याक की आमकां दुड्डू कमावका. तांतू कसलेय प्रॉब्लेम ना. सकड व्यक्तींना दुड्डू कमावचे मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. कारण की आजकाल दुडवा शिवाय कसलेय जायना. इनफॅक्ट आमगेले देवस्थान खंयचेय देवस्थान असो, आमगेले काशी मठ असो, आमगेले इस्कॉन देवस्थान असो, जो आनी खंयचेय संस्था असो, तांकां दुड्डू जावका, तांकां देवस्थान मेंटेन करता, तांकां देवाल सेव करच्या खातीर डोनेशन जावका. जेली दुड्डू कमायलाली ताजे प्रॉब्लेम ना. जर दुड्डूच आमकां जिवनान तू सकड दिता ते प्रॉब्लेम आसा. मस्तीपंत लोकांक कशी दिसता, अरे दुड्डू म्हाका हे मेळ्ळाली हांव मस्ती संतोष जाता, हे मेळ्ळाली हांव म्हाका हे आवडटा. जाल्यार आमगेले जिवनान तू कितलेय मनशा लागीं कितलेय कसले आसल्याली एट दी एंड ताका सुख शांती मेळचे ते दुड्डू दिना ताका. इनफॅक्ट कोणाला चड दुड्डू आसा तो आनीके डिस्टर्ब आसता, तो आनीके चिंतान तू आसता. म्हगेली कितले की फ्रेंड्स आसा ती, तांणी मस्ती कंपनीन तू CEO आसा ती, तांणी मस्ती व्हड पोस्टर आसा ती, आनी मस्ती पण तांणी सांगता ती आमकां रात्री न्हीद येना. आमकां आमगेले फॅमिली मेंबरा वटू रातच्याक मस्ती भंय करता. कारण की तांगेले इतलो दुड्डू आसा, तांकां तांगेले फॅमिली मेंबरा वटू थ्रेट आसा. हांव एक इव्हेंटान तू गेलेलो, तांतू हांव अनिल अंबानी मेळ्ळेलो आनी मागीर मुकेश अंबानी मेळ्ळेलो. तर एक्सटर्नली तांणी मस्ती लायक इव्हेंट कोऑर्डिनेशन करता ती, तांणी भारी लायक प्रेझेंटेशन दिता ती, आनी पर्सनली तांणी भारी लायक लोक आसा ती मेळ्ळा तांकां. पयली तांकां तांगेले फॅमिली लोकांक तू तांकां एक भंय आसा, हो मेजून मुखार वता, हागेल बिझनेस चड एक्सपांड जाता, हाण आतां ह्या कंपनीन तू इन्वेस्ट केला. तर जे लक्ष्मी जो मनी माइंडेड लोक आसा ती तांणी मस्ती डिस्टर्ब आसतात. तशींची आमकां जर लोकांक खाली दुड्डू जावका तर तांतू केन्नाय आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळना. म्हणून आमकां मुखार पळोवका. आनी त्या मुखार मेळ्ळें कसलें, जेन्ना आमी जे आमी दुड्डू आसत ते दुड्डू आमी देवाल सेवा जेन्ना लायता ती तेन्ना ताजें परफेक्शन आसा. नेक्स्ट पॉइंट, म्हणून द ग्रेट मस्ती लोकांक आजकाल फेमस गोत आसा. नेक्स्ट स्लाइड पळय. द फेमस आयफोन, आयपॅड सगळ्यांक मस्ती लोकांकडे आसा. जे कोण हे सगळं डेव्हलप केलेले तागेलें नांव स्टीव जॉब्स. ते मनशान फेमस स्टेटमेंट कसलें, हॅपीनेस कांट बी बॉट. हॅपीनेस कांट बी बॉट. आमगेले कितलेय दुड्डू आसलेली आमकां सुख शांती विकत घेवचें जायना. म्हणून आमगेले जिवनान तू जर आमकां सुखी जावका जायली, कृष्ण गीतेन तू कसो म्हणटा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती मृच्छति. देव कसो म्हणटा की आमकां जर बद ह्या जिवनान तू सुखी जावका जायली आमकां देवाल भक्ती करता, देवाल स्मरण करता, आनी देवाल खातीर आमी जे कार्य करता ती ते देवाल खातीर करता, तेन्ना आमकां मात्र सुख शांती मेळटा. आनी नेक्स्ट पॉइंट मेळ्ळी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेळ्ळी, इज दीस गोइंग टू बी माय फ्युचर. मस्तीपंत लोकांक दिसता हांव देवस्थानां गेल्लाली, म्हाका फोर्सेबली तांणी देवस्थानान तू म्हाका जॉइन करचो सांगता ती, जो म्हाका हे करचो सांगता ती, अशी कसलेय ना. इनफॅक्ट हांव म्हगेलें एज्युकेशन कोर न्हू, जॉब कोर न्हू,
म्हाका कोणे फोर्स करनी जर हांव म्हगे लायफा पळयलें की दुनियान तूं लाखो इंजिनियर आसा ती, लाखो चार्टर्ड अकाउंट आसा ती, लॉयर आसा ती, इतले सकट प्रोफेशनल लोक आसा ती, जर देवा विशयी फूल टायम सांगता लोक मस्ती उण आसत. तर हांव अशी विचार केले की हांव थोडे दिवस अशी एक वॉलंटरी लायफ म्हाका प्रॅक्टीस करचो जाता तुवें. कारण की फायनान्शियली आमी आमगे लायफ प्लॅन केला, आमगे अम्मान अन्नान आनी आमी जशे कसले केलेले ते फायनान्शियली आमी लायफ कोण प्लॅन केला. तर आमकां जॉब करची गरज ना, जायली म्हण आमी लेकले देवाला सेव करत तुवें. आनी म्हगेल्या अम्माला आशिर्वादान, म्हगेल्या भावाला आशिर्वादान हांव जॉयन केले. आनी आमगे इस्कॉनान तूं एक हे वॉलंटरी एक सेव आसा, अशी काय हे ना, कसं म्हणटात ताका, एक वाव ना, मागीर अशी एक प्रतिज्ञा ना, तुमकां जेन्ना ते सेव करचे आसता तेन्ना ते सेव करत. तशी शी तर मस्तीपंत लोकांक दिसता अरे हांव देवस्थानाक गेलाली, जो हांव हांगा गेलाली, हांव साधू जाता. जर एक्चुअली तशी ना. एक्चुअली साधू मागीर कसले त्याच लोकांक वतना. लोकांक दिसता कोणेय मनीस एक भगवो घालला तो साधू जाता. ना, एक्चुअली साधू डेफिनेशन कसले तुम्ही नेक्स्ट लायनान तू पळयात ती. साधू डेफिनेशन कसले जशी भगवद्गीतेन तू आम्ही पळयतात पळय अर्जुन, द फर्स्ट स्टुडंट ऑफ गीता, जेन कृष्णान गीता सांगलं मागीर ताका सांगलं वय आता तू युद्ध करू नका, हे घे जपमाळ घे आणि 16 माळ कर, 2 घंटे भागवतम वाजी, 3 घंटे गीत वाजी, आणि कसले करू नका. देवान सांगला वय ना. देवान कसं सांगला, तू क्षत्रिय अस, तुगेल कर्तव्य कसले सेव करचे, तुगेल क्षत्रिय तुगेल गुण, तुगेल धर्म कसले, जे अधर्म असं ताजे विरोध करून हांगेल वटू युद्ध करता. तशींची तुम्ही हांग पळयता ती युधिष्ठिर महाराज असं, परीक्षित महाराज असं, प्रल्हाद महाराज असं, आणि सकड नॉर्मल व्यक्ती नशिले, पूर्ण ब्रह्मांडाची तांणी राज आशिल्ली ती. आणि इतले व्हड पोस्टार असून तांणी देवाल खातीर तांणी जीवन समर्पित केलं. आजकाल एक व्यक्ती एक खंयची कंपनीचो सीईओ जाता, जो एक देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाता, जो मिनिस्टर जाता, कितले तागेले रिस्पॉन्सिबिलिटी असता. जाल्यार मनीस कसं करता, ताका दिसता म्हगेला टाइम ना. इतलो व्हड राजा युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज, तांणी देवा खातीर वेळ काढले, तांगेली भक्ती सगळ्यां व्हड प्रायोरिटी आशिल्ले. म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. आणि भागवतामान तू नेक्स्ट तुम्ही पळयला श्लोक असं, साधू मे कोणे मनीस तुमकां निमगेलो हो मनीस साधू मे, ताजी कसल व्याख्या श्रीमद भागवतमान तू हे श्लोक असं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्व देहिनां अजात शत्रवा शांतः साधुव साधुभूषणम. एक मनीस आमगे स्वताक डेकोरेट करच्या खातीर कसं करता, तो भूषण आभूषण घालता, ऑर्नमेंट घालता. तशीच साधू आभूषण म्हळ्यार कसले, तितिक्षवा म्हळ्यार टॉलरन्स, मस्ती सहन शक्ती आसा. कारुणिका म्हणजे मस्ती कंपॅशन असतं, मस्ती दय असता का लोकाल प्रती. आणि सगळ्या वटू तागेले एक फ्रेंडशिप असं, कोणाले ताका द्वेष ना, कोणाल वटू तागेल दुश्मनी ना, अजात शत्रू, तसल मनशाक साधू म्हणतात. तर ते इम्पॉर्टंट असं. आता तुम्ही घडकड राबून तुमगेला असल गुण असलाली तुम्ही वे साधू असत. खाली घर सोडून कोण जंगला वता, जो हांग थंय वता ताका साधू म्हणत. कितले तुगेल देवा वयर समर्पण असं ताका साधू म्हणतात. नेक्स्ट मस्ती लोकांले डाऊट असं, तांकां दिसता अरे हांव ऑलरेडी प्रॅक्टीस करतस, हांव ऑलरेडी देवाल भक्ती करतस, आमी सकाळ उठयता ती, आमी संध्या वंदन करता ती, मागीर आमी देवा तुळशी उद्दा घालता ती, मागीर आमी पूज करता ती, भारी लायक अस. तुम्ही जे सकड करता ती भारी लायक अस. जेली जीवनान तू आमकां एक इवॉल्व जावका, आमकां जितलं नॉलेज अस त्या नॉलेज आमी आनीक घेवका. जशी एक मनशाक कंप्युटर येता, आता एक अकाउंटंट अस, ताण टॅली सॉफ्टवेअर शिकला अकाउंटिंगा खातीर, तर टॅली एव्हरी इयर जो हर 2 वर्सां तो ताजी वर्जन इवॉल्व जाता. हांव जेन्ना टॅली शिकले तेन्ना 7.2 आशिल्ले, आता टॅली 9 आसचो, 10 आसचो, आनी कसले आसचे पुरो. तशींची आमगे लायफान तुवें
जर आमकां दिसता म्हाका सकड गोतस तर ऍक्च्युली तुमकां गोतना, कारण की तुमगे लायफान तुम्ही आनीक डीप जावका. हा आमी सानपणान तू स्कुलान तू एक पोयम म्हणचिशिल्ले, गॉड्स लव इज सो ब्युटिफुल, गॉड्स लव इज सो ब्युटिफुल, इट्स सो डीप यू कांट गेट बिलो इट, इट्स सो हाय यू कांट गेट अबाव इट. तशींची आमकां जर भक्ती अंडरस्टँड करच्याक आमकां आनीक डीप वचका. ताजे खातीर जर तुमकां कोण लायक आनीक एक ज्ञान सांगतस, आनीक तुमकां सेल्फ रियलायझेशना विशीं कोण सांगतस, तर तुमी ताका एक्सप्लोर करात आनी चिकी आनीक तुमगे लायफान तू इवॉल्व जावचे प्रयत्न करात. आनी नेक्स्ट मेळ्ळी अपग्रेड करता आमगे जिवनांत. आनी नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉयंट कसले, आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन. मस्ती लोकांक दिसता लोकांक खाली मदत करचे, लोकांक उद्दा, कोणाक ताण लागता तांकां उद्दा दिला पूर जाले, कोणाक जेवण ना ताका जेवणा दिलं ताका पूर जाले. तर ह्या सकड इम्पॉर्टंट आसा जर हे अल्टिमेट न्ही. एखाद्या व्यक्तीक आमी हेल्प केले भारी लायक, तर ताका आमी कितले हेल्प करचे जाता. आता एक मनीस आसा, आता कोविडान तू मस्ती लोकांन फूड डिस्ट्रीब्युशन केले. आमगे गोवर्धन इकोविलेजा तुकून आमी रोज 10,000 लोकां खातीर आमी कुकिंग करता आशिल्ली ती. हा आता 10,000 लोकां खातीर कुकिंग कोर न्हू, पॅकिंग कोर न्हू, आमी तांकां सकाळ पेटोवचे आशिल्ले. 9 घंटे तांणी खाल्लं, मागीर 3-4 घंटे मागीर परत तांकां भूक जाल्ले, परत तांकां कसले कुकिंग करता. हा तुम्ही लोकांक हेल्प करता आसा तिजो ते हेल्प कसले परमनंट नाही, टेम्पररी आसा. त्या मनशाक आमी कितले हेल्प करचे, कशी हेल्प करची ते इम्पॉर्टंट आसा. एक पंता एक सान चेडू असता, तो तागेलो अन्न वाटू वता आनी अन्न वाटू वताना तो चल्लो ते मार्केटान तो मिसप्लेस जाता. आनी जेन तो चल्लो मार्केटान मिसप्लेस जाता, चेडलो रडू सूर करता. सान चेडू ताका गोतना, ताका उलोवच्या गोतना. तर एक मनीस येता, तो पळयता सान चेडू रडतस, ते ताका दिसता पाप मस्ती वेळ जालो ताणें कसले खाय न्ही, ताका एक वडा पाव हाडून दिता. तो चल्लो सान चेडलो वडा पाव खाता आनी मागीर शांत जाता. आनी तो मनीस दिसता अरे चल्ले आगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले, तो चमकता. थोडे वेळ मागीर परत तो रडच्या सूर करता आनी दुसरो मनीस येता, ताका कसले खेळणे घेवन दिता आनी सांगता घे पुता आजी वाटू खेळ आनी कसं जावं गाव तुका. परत तो रडचे बंद करता. थोडे वेळ मागीर परत तो रडच्या सूर करता. तेन्ना आनी एक मनीस येता आनी तो सांगता अरे हो तर आमगेलो नरेशू, जो सुरेशू, हो तर आमगेल बिल्डिंगार राबता, आमगेल हांगा राबता, तागेलो अन्न खंय आसा, अरे मिसप्लेस जाला दिसता. तर तो कसा करता, सान चेडला घेता आनी घडकड पेटयता आनी तागेलो अन्न दिता. आता ह्या 3 व्यक्तीन तू सकळावन व्हड सेव कोण केली. तुम्ही म्हणटाल अरे त्या मनशान प्रसाद दिले, जो खावच्या दिले ते इम्पॉर्टंट सेवा. कोण म्हणटा अरे ताका दुसरं कसं जावं कशी ते दिले. ऍक्च्युली सकळावन व्हड सेव कोण केली, ह्या मनशान. कारण की तागे अन्नाक जेन्ना तांणी हँड ओव्हर दिले ह्या चेडलाक, ताका खावच्या वेळ मेळटाले, ताका न्हावच्या वेळ मेळटाले, ताका राबच्या वेळ मेळटाले, ताका खेळणं मेळटाले, एज्युकेशन मेळटाले, सकड मेळटाले. तशीच जेन्ना आमी एक आत्माक, एक व्यक्तीक देवा वयर कनेक्शन डेव्हलप केलाली, देव आमगेल परमपिता परमेश्वर आमकां कसो जावका सकड तोच दितस आनी मुखार वे देवाल धामान तो आमी वतात तेन्ना तागेल वटू आमी हे आसतात. म्हणून we just, it is not just important to be a good person, but we have to evolve ourselves. म्हणून आमकां क्वेश्चन नेमका in the eyes of the society आमकां गुड पर्सन कोणा लांतू जावका. नेक्स्ट in the eyes of the society आमगेल स्वता लांतू और देवा लांतू. तर हे इम्पॉर्टंट आसा. तर नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही पळया ती. आणि लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट, इट्स टू कन्फ्युजिंग. लास्ट स्लाइड. मस्ती पंत लोक म्हणतात तुम्ही इतलं सगळं सांगले भारी लायक सांगले, तर तुमगे भक्तीन तू एक मस्ती ओढ प्रॉब्लेम आसा. कसं प्रॉब्लेम आसा, कितलं कन्फ्युजिंग आसा. तुमगेल देव कृष्ण पळय सानपण आसतना चोरी करची ताणे, लोणीक चोरी करचिले, मागीर व्हड जाल मागीर आनी कसं तांणी केला. ताजे मागीर तांणी म्हणटात भागवतमान तू अशी सांगला, महाभारतान तू अशी सांगला, अशी सकड मस्ती सकड आसा.
तर मस्तीपंत आमकां एक कन्फ्युजन दिता अशी कसल आसा. जर जे कन्फ्युजन सॉल्व करच्या खातीर आमकां एक गाईड जावका, आमकां एक मार्गदर्शन जावका. आता रिसेंटली मिल्खा सिंग म्हणून एक मस्ती ओड्यांतलीट आशिल्लो, तो एक्सपायर जाल्लो. आता मिल्खा सिंग एक रनर आशिल्लो. जर त्या ऑलिंपिकांत ताका अवॉर्ड मेळच्या खातीर कितली ताण मेहनत केली, आणि त्या एक 100 मिटर्स की 400 मिटर्स की 500 मिटर्सा खातीर ताका एक गुरू जावंक आशिल्लो. आमकां हांगा तुकून भगवत धामा वचच्या खातीर त्या इतलो व्हड डिस्टन्स क्रॉस करच्या खातीर आमकां कितलें आमकां मार्गदर्शन जावका. आणि तशीच देवा विशय समजुच्या खातीर इतलें इजी ना. देव कसले गीतांत तूं म्हणटा, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे तु सर्वजना. देव गीतेंत तू अशी म्हणटा की मिगेल जे दिव्य जन्म आसा आणि मिगेल जे कर्म आसा ते समजूच मस्ती कठीण आसा. आणि जो व्यक्ती ते समजता तो परत या जन्मान तू येना. ताजे खातीर आमकां भक्तिमय मार्गांत तू मार्गदर्शन जावका. तर जेन्ना आमी मार्गदर्शन आसता तेन्ना आमकां कन्फ्युजन दिसना. आजकाल लोक कसं करतात, कसले तांकां जावकात आनी युट्यूबार वतात, आणि युट्यूबार कसले मनुष्य कसले ताण व्हिडिओ कोण कसले घालता. आमकां कसं गोतू कसले सोर्स असतात जे मस्ती लोक कसले घालतात, ताजे सोर्स कसले म्हणून आमकां एक बोनोफाईड सोर्स तुकून नॉलेज जावका. हांगा विप्र सुदामा प्रभू आसा, व्रज गोपी माताजी आसा, विनायक शानबाग प्रभू आसा, विश्वंभर प्रभू आसा, वेणी माधव प्रभू आसा, आणि कितले की आमगेले लोक असत आणि आमची गेले लोक असत. आणि तांणी तांगेले बिझी स्केड्यूला तुकून तुमगेले खातीर इतलो लायक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आसत, इतलो लायक तांणी इव्हेंट ऑर्गनायज करता आसत. तर तुमी प्लीज सिन्सियरली घेवका आणि तुमगेले जिवनांत तू ताजे एप्लिकेशन करून तुमगेले जीवन सार्थक करता. टू कन्क्लूड, आज आम्ही डिस्कस केले प्रॅक्टिकॅलिटी ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आम्ही डिस्कस केले की बदल प्रॅक्टिकल असवे, आणि येस प्रॅक्टिकल आसा, भक्ती इम्पॉर्टंट आसा, आणि भक्ती कसला करचो जायना म्हणून आम्ही एक 9 विंगड टॉपिक्स ताजे वयर डिस्कशन केले. तर नेक्स्ट स्लाइड तुम्ही पळयलाली. टाइम इज शॉर्ट, टाइम इज रनिंग. तर प्लीज तुम्ही हे सेमिनार जर तुमकां आवडलं असलाली तुम्ही लायक मार्गदर्शन घेयाती, आणि लोकां वाटू लायक असोसिएशन घेयाती. आणि इस्कॉनाचे मस्ती एक सिंपल फॉर्म्युला आसा, कसले सोडका म्हण ना. सिंपल फॉर्म्युला ABCD. ABCD मेळ्ळी A फॉर असोसिएशन. आता इतले तुम्ही लायक ऑनलायनान तू इतले लायक आमगेले एक भक्तवृंद निर्माण जाला, तांगे लायक असोसिएशन घेयात, तुम्ही संघ करात. आता लेक्चर दिवचे फुडे कोण की एक माताजी म्हणतशील साधू संघ सर्वशास्त्र खोय. तर हे A फॉर असोसिएशन. B फॉर बुक रिडिंग. तुम्ही भागवत गीता जे तुमकी इन्स्पिरेशन वाटतं ते तुम्ही ऐकयाती, जो तुम्ही वाजयाती. C फॉर चॅन्टिंग. देवाला नामस्मरण कराती, जप कराती. जपान तू मस्ती शक्ती असं. आम्ही आमगेले समाजान तू आम्ही नियमित कितलं भजन म्हणटात. आम्ही आमगेले कुडवा मायक आता स्क्रीनार पळयले, त्यांनी कितलं लायक भजन म्हणटात. मागुडगास असं मस्ती वर्सा पुढे त्यांनी हांगा वर्धन इकोवले जे आयलेली तांगेली सोसायटी बटू त्यांनी हांगवे लायक भजनांनी म्हणला. आमगेले सानपण दोन आमगेले GSB तू कसं कल्चर असं देवाल नामस्मरण करचे, जप करचे. तर तुम्ही जप करया ती. आणि लास्ट मेली डायट. आम्ही ज्या खाता ती मागीर व्हेजिटेरियन आहार घेवका, आणि ते आम्ही देवाक अर्पण करका. आणि अर्पण केले निमित्त आमगेली भक्तीन तू उन्नती जाता, आणि ते खाल्लेले निमित्त आमकां पाप मेळना म्हणून हे सिंपल लॉजिक आसा. तर आयचे कार्यक्रम हांगा विराम दिता. सॉरी चिके लेट जाला आसच्या पुरो, क्षमा करा. खूप खूप तुमगेले आभार. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण.